नमस्कार. कार्मेल किरण मीडियाक मोगसो स्वागत. सगळो संसार तांतल्या तांतून कॅथोलिक संसार पास्काच्या संतोषाच्या लारांनी दोलोन असताना पास्काच्या सोमारा सकाळी रोमाच्या 7:35 वेळार लोकामोगाळ आणि लोकासो पापा पोप ऑफ द पीपल म्हूण नांवाडलेलो फ्रांसीस आपल्या 808 वर्सां प्रायर अंतरलो म्हणटना सगळ्यांची तोंडां बावली. सगळो संसार दुखा सागोरांत बुडलो. सगळो संसार कित्या म्हणून तुम्ही विचारूंक पुरो. वय पापा फ्रांसीस 1.4 बिलियन सांध्याच्या कॅथोलिक इगर्समातेचो श्रेष्ठ वडील तरी तो अक्रिस्तवामध्ये अकॅथोलिकामध्ये तितलोच लोकामोगाळ जाल्लो. सकड ताका पापा पापा म्हळ्यार बापोय कशें लेखतालो, कित्याक तो निजाकी एक कॅथोलिक पापा जावन आसलो. कॅथोलिक म्हळ्यार सकडांक आरावचो, सकडांक वेंगचो म्हूण अर्थ. पापा सरला आनी मुखल्या 9 दिसांनी आमी शोकाचरण करीजे म्हणून भारतीय कॅथोलिका बिस्प मंडळीन येदळूच उलो दिलो. पापाच्या मोर्नाच्या दुखांत असताना मोतीक दोस्ती जायती सवालां आसात. पापा सरल्यार कोण मुखेलपण घेता, ताची मोर्नाची रीत केदाळ चलता, कोण आनी खंय चलयता, मुखलो पापा कोण जाता, नव्या पापाक कोण विंचता, ही आनी हेर जायती. ह्या विशीं थोडी जोगती माहिती दिवचे प्रामाणीक प्रयत्न आमी हांगासर करते आसा. केदना एक पापा मोरता वा राजिनामो दिता त्या अवदेतावन नव्या पापाक विंचून काडचे मदल्या अवदेक इंटेरेन्यूम म्हणटात. केदना एक पापा मोरता तेदळा वातिकनान थोड्यो पाळूंकूच जाय असत्यो रिती रिवाजी आसा. एक पापा देवादीन जाल्ल्या वेळार कार्दिनाल शांबरलेन वातिकनाच्या भलायकी विभागाच्या मुखेल्या सांगाता मेळून पापाचे मरण नक्की करता. हाका इंग्लिशांत एसेटेनमेंट म्हणटात. चरित्रेची पानां उस्तिली तर पापाच्या तकलेक एका ल्हानशा सुत्यांत मारून ताचे बाउतिस्माचे नाव 3 फावटी उलो करतले गे. तुमकां कळीत आसा, पापा जावन विंचून आयिल्लो व्यक्ती एक वेगळेंच नांव घेता. आमच्या पापा फ्रांसिसाक बाउतिस्मा वेळार दिल्लें नांव आसा जॉर्ज मारियो बेर्गोग्लियो. पूण आज पापाचें मरण रुजू करची जायती हेर वैद्यकीय वाटो आसात. त्या उपरांत पापाची कूड न्हेसोवन ताच्या खासगी चापलाक हाडतात. प्रस्तुत कार्डिनल शांबरलेनाचें म्हणजे आडळतेदाराचें नांव आसा कार्दिनल केविन जोसेफ फारेल. हो 70 वर्सां प्रायेचो आयरिश मुळाचो अमेरिकन कार्दिनल जावन आसा. वातिकनाच्या प्रेस ऑफिसान कळयल्ले प्रमाणे कालच्या दिसा म्हणजे सोमारा दिसा रोमाचो वेळ सांजेच्या 8 वरार पापाच्या मोर्नाचें एसेटेनमेंट जावन ताची मिसा वेळार न्हेसच्या तांबड्या न्हेसनान कूड न्हेसोवन पालियूम आनी माइटरा संगी कूड पेटेन दवरले. ही सकड रीत वातिकनाच्या कासा सांता मार्ता चापलान चल्ल्या. ह्या वेळार कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हाचो डीन म्हळ्यार मुखेली कार्दिनल जिओवानी बत्तिस्ता रे, पापाच्या कुटुंबाचे थोडे सांदे आणि डॉक्टर आंद्रेया आर्केंजली आणि डॉक्टर लुईजी कार्बोन हे डायरेक्टर आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ आणि हायजीन हजर आसले. ही रीत समतच
कामेर्लांगो वा शांबेर्लेन वातिकनाचो आतांचो आढळतेदार पापाच्या मरणाविशीं एक दस्तवेज तयार करता. उपरांत पापाची खासगी पत्रां, सील, दस्तवेजां आनी ताचें कूड बंद करता. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे पापा सडताव पापाल रावळेलांत जियेता. पूण पापा फ्रांसिसान ह्या रावळेरा बदलाक कासा सांता मार्ता आपणाच्या वस्तेक विंचल्लो जागो. कासा सांता मार्ता वातिकनाचें एक गेस्ट हाऊस. हांगसर वातिकनाक भेट दिवंक आयिल्ले कार्दिनल रावतात. पापा फ्रांसिसान पापा जावन विंचून आयिल्ले घडयेतावन सादी जिणी विंचरली मनशाक ही एक साक्ष. पापाल रावळेर सोडून गेस्ट हाऊसांत तो जियेता. त्या उपरांत प्रस्तुत आढळतेदार पापाची मुदी नाश करता. ह्या मुदयेक फिशरमॅन्स रिंग वा पेपल सिग्नेट रिंग म्हणून आपयता. ही मुदी पापाच्या अधिकाराचो संकेत. विस्पाचे वा पापाचे नेमकपण जाताना ताका मुदी न्हेसयता आनी ती मुदी ताच्या अधिकाराचो संकेत. आनी ही मुदी पापान ताची दस्तवेजां सील करूंक वापरची आसता. पापाची मुदी मोडच्याक कारण आसा. पयलें फोर्जरी जावची आडावच्याक, दुसऱ्यान पापाचो अधिकार संपलो म्हूण सुचावच्याक. मुदी म्हळ्यार अधिकार. आतां मुदी ना म्हळ्यार अधिकार ना, कित्याक अधिकार चलोवचो व्यक्ती थंयसर ना. पापाचें मरण कन्फर्म जाल्लेंच, एसटेन जाल्लेंच, नक्की जाल्लेंच ही दुखाची गजाल आढळतेदार पयले कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हांकां कळयता. उपरांत ही खबर सगळ्या संवसाराक पावयता आनी संवसार पापाचें मरण रडता. पापाच्या मरणा उपरांतल्या दुखीच्या वेळाक मोर्निंग पिरियड वा नोवेन दियाले म्हणटात. ह्या वेळार पावटे अर्द्याक देवयतात, इगर्ज्यो घंटी वाजतात आनी संवसाराचो कॅथोलीक समुदाय पापा खातीर विशेष मागणी भेटयता. संभ्रमना आचरणांत कालचे दिसा वातिकनान कळयल्ले प्रमाणे पोरवांच्या आयतारा म्हणजे पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा आमी दैवीक काकुळतीचो आयतार संभ्रमता. आनी ह्या वर्सा ह्या आयतारा आपल्या 15 वर्सां प्रायर लुकेमिया वरवीं सरिल्ल्या आनी एवकरिस्ततें विशेष मोग, भक्त आनी अभिमान आशिल्ल्या 15 वर्सां प्रायेच्या भाग्यवंत कार्लो आकुतिसाक सांत म्हणून पासारचो संभ्रम आसलो. तो आतां मुखारून घाला म्हणून वातिकनान कळयला. पापाच्या मरणाचे रिती विशीं ऑर्दो एक्सेक्विरूम रोमानी पोंतिफिसीस म्हणलें दस्तवेज आसा. म्हळ्यार पापाचें मरण कशें करीजे म्हणून. आनी हातून पापांनी जायती बदलावन हाडल्या. पापा फ्रांसिसांनी आदल्या वर्सा पापाच्या मरणाच्या रितींत विशेष बदलावन हाडल्या आनी ताच्या मरणाच्या रितींत ती जारीक येतली. पापा कशें आदितावन सिंपल आनी सादो जावन आसलो की तशें आतां ताच्या मरणांतय सादो जावन उरूंक पयलेंच म्हणजे आदल्या वर्सा 2020 आनी 4 इसवेंत ताणें ह्या विशीं बरोवन घातलें. 2005 इसवेंत पापा जुआंव पॉल दुसरो सरले वेळार ताची कूड ताच्या खासगी चापलान दवरून थंयसर कार्दिनलांक, बिस्पांक, वातिकनाच्या उंचल्या अधिकाऱ्यांक तशेंच इटलीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक ताचे निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक अवकाश करून दिल्लो. पूण पापा फ्रांसिसाची कूड पेटेन दवरून निट्ट सान पेद्रूच्या बासिलिकाक हाडतेले आनी थंयसरच सगळ्यांक ताचे कुडीचेर दिश्ट घालूंक अवकाश आसतलो. 13व्या शेंकड्यांतावन पापाची निर्जीव कूड सगळ्यांक दिसचे बरी एका उबार जाग्यार पेटयविणे
म्हळ्यार पेटेन दवरी नासतना अशेंच दवरताले. ताका खातेलेत्तो म्हळ्यार डेथ बेड म्हणून आपयता. पूण आपणाची कूड अशी दवरची नाका, बदलाक आपणाची कूड पेटेन दवरून बागेल धांपिनासता लोकांक पळोवंक सोडी जाय म्हणून पापा फ्रांसिसान येदोळूच कळयलें. ह्या मुखांतर पापान दळबाराच्या की हलतेपणाची विंचवण केल्या अशें पवित्र सभेचो एक चरित्रेकार अगस्तिनो पाराविसिनी हाणें अभिप्राय दिल्या. सान पेद्रूच्या बासिलिकाक पापाची कूड केदळा हाडची हाचे विशयंत कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स थाराव घेतात. ती कूड पुरुषवार हाडतना कामेर्लेंगो वा आतांचो आडळतेदार फुडारपण घेतलो. येदोळच्या वातिकनाच्या वर्धे प्रमाणे बुधवारा दीस ताची कूड सान पेद्रूच्या बासिलिकाक हाडची साध्यता आसा आनी थंयसर लोकांन वचून तांचो अंतिम गौरव पाठोवंक जाता. पापा सोरोनो 4 तावन 6 दिसां भितर ताच्या मरणाची रीत चलता. पापा सरल्या वेळा आदीं तांकां 3 पेटेनी कूड दवरताले. म्हळ्यार एक पेट आनी एका पेटे भितर गावची, ती पेट आनी एका पेटे भितर गावची, अशें 3 पेटेनी ताची कूड दवरताले. सायप्रस, झिंक आनी एल्म हांतून केल्ल्या पेटेंत ते दवरतात. पूण पापा फ्रांसिसान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे ताची कूड रुकाडाच्या एकाच पेटेंत दवरन पुरतेले. सिंगल कॉफिन मेड ऑफ वूड अँड लाइंड इन झिंक. पापान आपणाच्या मरणाची रीत सादें केल्ल्या विशीं वातिकनाच्या देवस्तुतेच्या सेरेमनीचो मुखेस्त व्हॅटिकन्स मास्टर ऑफ पॉन्टिफिकल लिटर्जिकल सेरेमनीज मोन्सिंजोर दियोगो रावेल्ली म्हणटा, ही बदलावन संवसारांतल्या एका सक्तेवंत व्यक्तीचे मरण सुचायना, बदलाक जेजूचो पाटलावदार आनी लोकांचो गोवळी जाल्ल्याचे मरण म्हणून उठोवन दाखयता म्हूण अभिप्राय दिता. ताच्या मरणाच्या मिसाच्या आदले राती ताची पेट दमतात आनी ताचे तोंड एका धव्या सिल्क वेला मुखांतर दमतात. ताच्या पेटेंत तो अधिकारांत आसतना तयार केल्ल्या कॉयन्स नाण्यांचे एक ल्हानशें पोतें दवरतात वा त्या पोत्यांत ही नाणी घालतात. सांगतच एक रोजितो दवरतात. रोजितो म्हळ्यार पापाच्या जिणये आनी अधिकारा अवधे विशीं 1000 शब्दांनी आटांचे एक दस्तावेज. पेट दमच्या पयलें हे दस्तावेज व्हडल्यान वाचून सांगूंक आसा की रीत कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हाचो डीन प्रस्तुत 90 1 वर्सां प्रायेचो इटालियन जिओवानी बात्तिस्ता रे सोलून व्हरतलो. येदोळ म्हणसर 17 पापांक वातिकनांत म्हणजे सान पेद्रूच्या बासिलिकाच्या माट्यांनी निकेपला. पापा फ्रांसिसाचो आदलो पापा बेनेडिक्ट 16व्याक धरून सुमार 100 पापांचे फोंड थंयसर आसात. पूण पापा फ्रांसिसान ताच्या निकेपा खातीर विंचलोलो जागो सान पेद्रूचे बासिलिका न्हय, बगार रोमांतले सांता मारिया माजोरे बासिलिका. रोमा गेल्यात जाल्यार थंयसर वट्टू 4 प्रमुख बासिलिका आसात. तांतल्या ह्या बासिलिकाक पापा जावन विंचून आयिल्ल्या दुसऱ्याच दिसा पापान भेट दिल्ली मात्र न्हय, केदना सर्व तो अंतरराष्ट्रीय गोवळीक भेटेक वेतालो त्या दळा पयना पयलें आनी पयना उपरांत थंयसर वचून थंय आसच्या सालूस पोपुली रोमानी म्हळ्यार रोमाच्या लोकांचें साल्वसांव सल्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ रोम मोरयेच्या ह्या इमाजी मुखार तो मागतात. पापाच्या मरणाची रीत वातिकनांत डीन ऑफ कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स सोलून व्हरता. आदलो पापा बेनेडिक्ट 16वो 2020 इसवेंत सरले वेळार ताच्या मरणाची रीत पापा फ्रांसिसानूच सोलोवन व्हेली. पापा सरलो
मुखार कितें मुखलो पापा कोण ताका कोण विंचता असलीं सवालां दुसची सामान्य. पापा सोडून सुमार 15 ते 20 दिसांनी मुखल्या पापाक विंचचे खातीर कॉलेज ऑफ कार्डिनलांचो डीन कार्डिनलांक कॉन्क्लेवा खातीर रोमाक आपयता. पापाक विंचच्या ह्या कार्डिनलाच्या जम्याक कॉन्क्लेव म्हणटात तें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पापाच्या मोरणा आनी नव्या पापाक विंचून काडच्या मदल्या अवधेक सीदे वाकांते वा बसका खाली आसा म्हणटात. आता तुमी वातिकनाच्या वेबसायटाक गेल्यार थंय अपोस्तोलिका सीदेस वाकान्स म्हणून बरोवन घाला, म्हळ्यार बसका खाली आसा म्हूण. काल म्हणसर पापा फ्रांसिसाची तस्वीर थंयसर आसली आनी आतां ती अंतरलेल्या पापांच्या पट्टेंत सरशिल्या. ह्या संदर्भात सगळ्या पवित्र सभेचें आडळतें ह्या कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हांच्या हातांत आसता आनी पवित्र सभेचें सामान्य आडळतें चलोवयेत सोडून कांय विशेष निर्धार घेवंक ना. हो कॉन्क्लेव वातिकनाच्या सिस्टीन चॅपलांत चलता. हांगासर चलच्या चुनावांत 80 वर्सां सकयल्या कार्डिनलांक मात्र मत घालूंक वा वोट घालूंक अवकाश. प्रस्तुत असल्या कार्डिनलाचो संख्यो 135 135. नव्या पापाची विंचोवन जावच्याक 2/3 मेजॉरिटीची गरज आसा. इतल्यो सर्व संगती पापाच्या मरणा उपरांत घडच्यो जावन आसात. पापाक विंचच्या प्रक्रिये विशीं आनी हेर गरजेच्यो संगती वा माहिती तुमकां ह्याच चॅनलार दिवचे प्रयत्न आमी करतले. त्या देखून सदांच पळोवन रावा कार्मेल किरण मिडिया यूट्यूब चॅनल. देव बरें करूं.